काणयेचें नांव मायम कित्याक रडटा. काणयेकार डॉल्फी कासिया आनी काणी सादर करता वॅली क्वाड्रोस. मायसो विळाप पळोवन आनी आयकून म्हाका इतलें खरें जालें की थंय तावन खंय तरी पयस सरया म्हूण जालें. काल राती पर्यंत तूं एक पोटी कित्याक मरनाय असो सोरो घोटून वाटेर लेगन येताना खंयची तरी एक लॉरी तुका आपटून तूं ताचे पोंदाक पडोवन मरनाय कित्याक. इतल्या बऱ्या मनशांचो सयत देव उडास काडटा पूण तुजी कित्याक विसर पडल्या बा. अशें गाळी सवय दिवन मागोवन धरणीर हात मारून ताचेर शिराप आनी मरण तिणें मागला. पूण आतां बाबाच्या मोड्याचेर पडून देवाक सती शिराप दिता मू. कळवळ्या रोडून दुकानचो वाळो वळयता मू. म्हाका हें एकूय समजना. माय कित्याक अशें करता. उठ सायबा उठ. म्हाका सोडून तूं एकलोच वेताय. ह्या सौगन जाणां भुरग्यांक हांव आनी कशें पळोवं. कोण आसा आनी म्हाका आदार. तुजे विणें हांव कशें जियों. ये देवा तुवें म्हजें तें कित्याक अशें केलें. हांवें तुका कसलो अन्याय केलो म्हूण तुवें म्हाका असली शिक्षा दिली. अरे हें कितें माय उलयता. तूं मेलोय तर हांव सोड म्हजें सुणें सयत तुज्या मोड्याचेर एक दूख गळोवचें ना. खंयच्या कर्माक तुजें तसल्या हाराम्यान जिये जाय. दीसभर गळताय आनी एकलोच नाकभर घोटताय. त्या नेण्ट्या भुरग्यां खातीर रांदिल्लें मोटाच्या पाड्या परी येवन उस्पून गिळण सोडताय. छेक तुजो एक दादोसो जल्म गी. खंय तरी वडा रुखाक उमकळ घेवन तुका मरोंक जायना गी. हांव तुका संक पाशण हाण दितां तें तरी पियोन वस अडगांत. बुरनास कासा पिकूनसो तूं एक मनीस गी. त्या कोलग्याक तरी इल्लीशी लजवली आसा पूण तुका ती ना लज माणूकसो. बाब घरा भितर एकतस मायची ही लदीन ओडकोन आसतना फुटून आसता. पूण बाब मात्र केप्पो कसो जावन तकली बागावन बासवा परी थोडो वेळ बांकार बसता. आंगा वयलें घामान भिजोवन कुसुल्लें गाणिड्डे वस्तूर काडन सोप्याच्या कोनशाक उडोवन वयले सरयेर आसली मेळकुटे पिंजकर लुंगी पेंगटाक अर्नून बांदूंक ताका थोडो वेळ लागता. पूण एक पोंत दोनी हातांनी तो धरीत तर आनी एक पोत सकला गळान आसतना रावता गी. हो नाटक आमकां भुरग्यांक सदांच जाला. त्या वेळार शिरो आनी हाडां वयर पडलेलें ताचें तें बारीक अस्कत जिवंत शरीर एक पोटी संपूर्ण विणगे पडिल्लें आसा. आनी अप्रूप रंग होगडायलो कास्ते लेस ताच्या पेंगटा दोराचेर उमकळून आसता आनी ताचो मान राखचें काम करता. हातांत लुंगी मेळटस तो बांकाचेर परतत आस. ती लुंगी ताच्या आंगार खंय आसता आनी कितें लिपयता म्हणलें ताका पडून गेल्लेंच ना. लुंगेक जाल्यार बोराकांतल्यान सडावत जावन ताजो पाय भायर पडटा आनी आंगडी उक्ती पडिल्ली दिसता. हाची ताका कसलीच पर्वा ना. ताचे इतल्या कांय तरी इल्लो वेळ गुणगुण आसता. ह्याच वेळार माय सणसणोन ताचेर गाळी सवयसो पावस ओत्ता. काळीज सिंचत आसली दादल्यापणाक कोसर करची उतरां उलोवन उदकाक उजो लावचे प्रयत्न करून बाबाच्या जिब्ब्याच्या बोल्सांत आसले पुरा पयशे काडून शिदा भितर वेता. इतलें जाल्यार बाब एक उतर काडिना. सुंगटा पर्यंत कवळी जावन न्हिदता. आपल्या सामाले संवसारान लीन जावन एक पावटी ताळो बळान भायर काडून तो म्हणटा, तोंड नम गो सुण्या. आतां हांव तुका नाका गो बनशिऱ्या. उपरांतले ते शब्द म्हाका मात्र आयकतात. आमकां बिलकुल आयकनात. आनी कांय बाबाची ही दुर्दिशा पळोवन आमी बिरमोत पावल्यार माय आमकां बेस्तावन भितर आपयता आनी आलतारी मुखार दिंब घालून आमोरी तेर्स आनी हेर मागणे म्हणयता. रातीं बाब जेवलोच ना नाल्लोच ना. पूण आमी सकाळीं उठतना बाब बांकार आसना. लुंगी ताजे हरशांचे परी त्या सरयेर उमकळून आसता. ताच्यो त्यो तुटकर वाणो जालाच्या पोंतार आसल्यो दिसनात. मायचे पुरपुरे मात ताका सकाळीं सांजेर साणसून आसतात. बाब घरांत आसल्यारी नातल्यारी. बाब कुलीचें काम करता. मातये कामाचो मेस्त तो. सक्कड ताका बरो म्हणटात. गांवच्या लोकांक तो पावल मेस्त. मायक आनी बाबाक समाज पडनातलें. गिरू बापू म्हजे लागीं एक दीस सांगतालो, तुमचें निमाणें भयण लिजी जाल्ल्या उपरांत तुमची माय म्हजी वनी जोर जाली रे जोनी. आनी तुमचो बाब सोरो सड पिवंक लागलो. पयलें तशें तो सोरो पियेनातलो. घर म्हळ्यार जीव दितालो. तुमच्या आवयन तुमच्या बाबाक पयस करूंक नातलें तर. ना बापू तशें कांय ना. बाब सदां घरा येता पूण पिवन येता टायट जाता देखून मायक राग येता. ती ताका एक सारकें येडटा पूण सकाळीं मायन बाबाक वाटचें
हांवें मस्त फावटी निद्रा कडेन तावन पळयलां. उपरांत बाब कामाक वेता. ते दाळा माय बाबा कांय पुरपूर ना. सकाळीं बाबान कामाक वेताना मायच ताका पयशे दिता. तो कामाक गेल्या उपरांत परत्यान माय ताका आमच्या मुखार गाळी हाडटा. सांजे येतना तुमचो बाब गांवच्या लोकांक वाटेर डंबर हाडटा दाखोवन येता पळया अशें म्हणून माय आमच्या लागीं सांगता. हें आयकून बापू हांसलो. ती घोव बायलेची लढाय रे जोनी, तुमकां भुरग्यांक ती समजना. बाप्पू, माय आनी बाब कित्याक अशी लढाय करतात? तुमगेरी मावशी, घरांतली बायल बुद्दवंत आसा तर तिचें घर पाड पिड्ड्यार जाता वे रे पुता. काजर दिसा न्हवरो आसलो तिका तो दीस वेता वेता पोती जाता. उपरांत तो भुरग्यांचो बापूय जाता. भुरगीं प्रायेक पावता पर्यंत तो घरकार जाता आनी निमाणें आमचो जाता. पूण दादल्याक आपणाची पोतीन सदां सर्वदां होकलस जावन आसता आनी तशीच दिसता. तिचो सांगात ताका हर एका घडये जाय म्हूण तो आशेता. ह्या सांगाताची मीत मेर बायलेन सांबाळली जाय आनी नमयारी जाय पडटा. तेंय भुरगीं जावन व्हड जावन येतना तिणें आनीक दादल्याक लागीं आसचें पळय जाय. पोतीक त्या घरांत असुरक्षिताय या आपूण एक सुरो जाला म्हूण बगूंक सोडूंक नजो. पोती रायाक तिच्या वांट्याक मोग आनी सांगातस दिवच्याक पोतिणेन इन्कार करूंक नजो. दादल्याची जतन तिणें आदीं घेतलेल्या प्रासाची चड घेजय पडटा. दैहीक आनी लैंगीक सूख जर एका दादल्याक ताच्या पोतिणें तावन बराबर मेळटा तर खंडी जावन तो तें कुटुंब बरेंच उरता. त्या घरांत रेग्र, शिस्त आनी मोग दरबस्त आसता. स्त्रियेन हट करून दादल्याची बेपरवा केली तर दादल्याचें मेट सुकता. देखूनच सुमाल गड्यांनी सांगलां, स्त्री घर घडूंकय शकता, काडूंकय शकता म्हणून. दादल्याक परिवर्तीत करूंक स्त्री घडयेन शकता, पूण स्त्रियेक समजून घेवंक दादलो जीणभर शकना. हो सुगूट आनी संबंद काजरे जिविताचो. बापून इतलें बरें सांगलें हांव आयकलें, पूण एकय म्हाका समजोन जातलें. बाबाक आनी मांयक राजी करूंक जाय म्हणून आमी भुरग्यांनी कितले प्रयत्न केल्यार चलवल्ले हांव. मांय आयकनांगी वा बाब सोरो सोडूंक तयार नांगे म्हणलें आमकां समजलें ना. हांव मलगडो. म्हाका आतां 14 वर्सांची प्राय. हांव 8वेंत शिकतां. म्हजे फाटल्यान लिल्ली, सेल्ली आनी लिझी. बाबा प्रास मांय आमचो चड मोग करता. आमकां सौगांकी सकाळींचें वाडणें इस्कोलाक बुती व्हरूंक दिवन उपरांत घराक बीग घालून ती सरशिल्या बोणक्यांकर कामाक वेता. सांजेर आमी इस्कोलांतल्यान पाटी येतना मांय काफी करून दवरता आनी तिणें काम करच्या दन्याक गेल्यांनी तिका खावंक दिल्लें ती घरा हाडून आमकां कापये सांगता दिता. थोड्या तेंपा तावन बाब मांयक समा मारतालो. त्या एका दिसा मायन हाताक मेळिल्लो मुणकुटो काडून बाबा कुशीन उडयलो. तो बाबाच्या जांगा मदें लागलो. बाब थंयच दड्डकन परतलो. मायन धांवून येवन बाबाक, कितें जालें तुका? आनी कित्याक तूं म्हाका अशें मारताय? म्हजे हात पांय तूं मोड घालशी तर ह्या भुरग्यांक कोणें पोसचें? अशें म्हूण बाबाची सेवा करतना आमकां भुरग्यां मात्र तिणें भायर धांवडायलें. सुमार वेळा उपरांत बाब दुखीन दोळे धांपून हात जांगा मदें डिगोवन भायर आयलो. त्या उपरांत तो बायलो बांक सोडून भितर आयिल्लोच ना. जेवचें न्हिदचें सक्कड त्या बांकारस. सोपोज सुताचें घर. हें कांय 6-7 म्हयन्या आदीं जातीत. हाचे उपरांत माय आनीक जोर जाली. बाब थंड पडलो. ताचो सोरो मात्र दिसान दीस सडत आयलो आनी आज सकाळीं पळयतना बाब जालांत त्या कोनशार मरून पडलो. मांयचे बोबेक आमकां जाग जाल्ली. आमकां आराम धरन, तुमचो बाब आमकां सोडून गेलो रे पुता म्हणून तिणें आराबय दितना आयकल्ली सजारचीं आमगे धांवन आयिल्लीं. बाब पडून आसल्या कडेन सरशीन ताणें अप्रूप हाडचें सोऱ्याचें पॉयंट खाली जावन पडून आसलें. बुधवारा आनी शेनवारा तो कायम एक पॉयंट हाडून त्याच जाग्यार दवरता. मांय कांय त्या विशयांत उलोवंक वचना. पूण बाबाच्या जिब्ब्याच्या बोल्सांत तिका मेळचे पयशे उणे दिसल्यार मात्र राती न्हिदता म्हणसर मांय गाळी दिवनच आसता. राती उठून बाब त्या पॉयंटांतले पियेत येवन न्हिदतालो. काल बुधवार जाल्यान ताणें पॉयंट हाडले ते हांवें पळयल्ले आनी कितलें सोंसतलो आनी बायल भुरग्यांक दोस्तलो. उंदराक म्हूण हाडिल्लें वखद सोऱ्यांत भरसून पियेल आसतलो. पयलींच पियोन पियोन भितरल्यानच पुरतो पोकळ जाल्लो. ताका मरोंक कितलें जाय. एकलो शेजारी सांगतना म्हजें कान नीट जालें. ताणें सोऱ्यांत वीक परसलें गी या आंजेल बायेन कांय भरसून पियोंक दिलें गी अशें सांगलें जानकी अम्माक हांवें रागान पळयलें. ती कितेंय उलोवन दीत, मांयचेर कित्याक ताणें दुर्गली जाय? म्हाका हें सोंसलें ना. कित्याक म्हळ्यार मांयन तशें करून साथ दिना. तशें करचें तर तें वखद हाडिल्ल्या दिसाच ती बाबाक सोऱ्यांत भरसून दिती आसलें न्ही. काल रातीन तिणें तेंच सांगलें.
उंदराचें वखद तुज्या स्वरान बरसून दिवन तुका लगड काडटांगे ना पळय. जंय लागल्यार ओडना. तूं अशेंच दोशी करशी तर तुका हांव स्वरांत वीक घालून लगाड काडटलेंच. मेल्यार बोला गेलोय. कोण मायेचे हात पांय धरून तरी म्हज्या भुरग्यांक व्हड करतली. तुजी इजा सोसूंक म्हाका संवसार नाका जाला. बाब सदांचे बरी खाली तशेंच पुरपुरून बांकार पडलो. तो मरत तर मांयकय बरेंच, आमकांय संतोश. घरांत लढाय झगडें आसचें ना, समाधान आसतलें. असल्या बाबान कित्याक वांसा जाय? आनी आज बाब मेला. पूण माय अशी रडटा की म्हाकाच हांगासर बें दिसूंक लागलां. तिणेंच सांगलें न्ही बाबाक मरोंक. जायना तर ताका तें उंदराचें वीक तिणें दिता म्हणलें न्ही. तर आतां तेंच वीक पिवन तो मेला तर ही कित्याक अशें काळीज काडोवचे परी हाक बोब मारून रडता? म्हाका एकय समजना. न्ही, माय कित्याक रडता? ह्या विशयांत बाप्प लागीं विचारया म्हळ्यार तो एका कोनशाक बांकार बसोवन दुकां गळयता आनी हांव सरशीन वयतच म्हज्या माथे मोगान तो पोशयता. तर हांव आतां कोणा लागीं विचारूं? जालाच्या पोंतार बाबान ओंकोन गेल्लें आनीक घाणता. पुलीसकार येतले म्हूण गुरकार सांगतालो. सकाळीं वरां 10:30 जाताना पुलीसकार आयलेच. बाबाक एके वोलींत गुट लावन सांगता आयिल्ल्या आस्पत्रेच्या व्हॅनांत घालून तांणी ताका व्हेलो. तांचे सांगता बाप्पूय गेलो. हांव मात्र आवाक जावन मांयकच पळोवंक पडलो. ती आतां आरब बोय दिता. म्हजे कान केप्पे जावन येतात, हात कामतात. तर बाबा विशांत मायन सांगलें आनी ताका मरोंक मागलें वीक दिता म्हणलें सक्कड फट. म्हाका कितें कळीत तांचे काजारी जिनियस होय एक घुट म्हणून. बापून म्हाका तशें सांगूंक नातलें. न्हय तर म्हाका कितें गरज आसली बाबाच्या पांयटांत तें वीक रातीं बरसून दवरची. देव बरें करूं.